थँक्यू बाबा हुई कितें मातशें फुडें लागी एश कोण लिफ्ट घेताय ना जाल्यार तूं म्हाका लिफ्ट दिवचो नासलो न्हू म्हणून एश कोन्न घेतली म्हाका तुजी कार खूब लायक हा म्हणजे तूं म्हाका वखता ना पूण हांव तुमकां डेली पळयता तुमी ह्या रस्त्यान वयता आनी तुमची गाडी म्हाका खूब लायक जाता ह्या फ्लॅगाक लागून हो पोर्तुगीज फ्लॅग आतां खूब लोक लायता न्ही असले गाडयेचेर भितर भायर आडश्यार म्हाका खूब लायक जाता थँक्यू हांवूय आतां पोर्तुगाला वचपा आहा रे मुगे पासपोर्ट मुगे विजा सगळे रेडी आहा फकत हांव डेटीकू रावला आफ्टर ऑल इट इज कंट्री ऑफ माय पीपल न्हू आनी आमी गोंयकार सुद्दां एका टायमार पोर्तुगीज आसलोले न्हू रे वन्स अपॉन अ टायम इन गोवा देखून आय जस्ट लव पोर्तुगाल अँड आय लव युअर वायफ वॉट नॉनसेन्स कितें चल्ला देव आतांच देव खरें आय लव युअर वायफ यू गेट डाउन राईट नाउ गेट डाउन राईट देवता चड शाणपणां कितें कितें आतां हांव सांगता तितलेंच कर कितें स्टार्ट चल फुडें चल कितें फुडें चल नाल्यार घालतात तकलेन चल बेगीन कोण तूं सांगता तितलेंच करपाचें कमान येस आतां फुडल्यान दिसता तो लेफ्ट घे हो लेफ्ट घे येस भितून घे आपली तकली वापरू नाका भितून घे तूं खबर ना तूं कोणाचेर हात घातलाय हांव सगळे पुलिसांक सांगतलो सगळे सांगतलो अरे बाबा तुका सांगलेलें चड शाणपणां करनाका म्हणून ए भाव आमकां खूंय हाडल्याय तूं कित जाय आमकां कित्या त्रास करता अरे हांवें केलो त्रास केलो तुका त्रास ह्या गनान केल्या हे गन म्हाजे कडेन नासलें जाल्यार हांव तुमकां दोगांक एकटोच बांदपाक पावता आसलो ना सब मुद्द्यार येता ए बाव प्लीज नाका कर सॉरी ना माझ्या लक्षात येऊना तुझ्या डोळ्या मुखार सगळे जातले म्हणून दिला अरे त्याचे ऑप्शन दवरला मरे हांवें तुझ्या मुखार पॉयझनाची बॉटल तुका जर तुझ्या दोळ्यां कितें जाल्लें नाका जाल्यार तुझ्या हातीन तें पॉयझन पी प्लीज काय करता तुजे कडेन एकूच ऑप्शन आसा काय करता ओन्ली वन ऑप्शन माय डियर तू पयशे जाय हांव दिता तुका सांगला बघ तुझ्याकडे फक्त एकूच ऑप्शन आसा तुका जर तुझ्या दोळ्या मुखार काय घडलेलें नाका जाल्यार ते पॉयझन पी नाजाल्यार पूड Please do something. Jason, please do something. Please do something, Jason. Please. I've got no choice anymore. I'm sorry. गेलो जीव मेलो जीव नाका हांव तुमकां दोगांकूय कांयच करचो ना हांव पोर्तुगीज न्ही तें पॉयझन नाशिल्लें उदक आशिल्लें वच भंय पळोवपा जाय आसलो म्हाका तुज्या दोळ्यान जो 60-70 वर्सां पयलीं प्रत्येक गोंयकाराच्या दोळ्यान अशेंच जबरदस्ती पिवपाक आनी खावपाक दिले पोर्तुगीजांनी बाटाबाटीच्या वेळार अश्योच बायलांच्यो अब्रू लुटिल्ल्यो वन्स अपॉन अ टायम इन गोवा लोक घरांतल्यान भायर येवपाक सुद्दां भिताले वन्स अपॉन अ टायम इन गोवा आनी आतां तुमी सगळे विसरले फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हे सगळ्यांक खबर आसा पूण फादर ऑफ गोवाज लिबरेशन कोण हांव म्हणना गुगल कर मेळटलें फादर ऑफ गोवाज लिबरेशन इज टीबी कुन्ना पीटर आल्वारीस
मेनेजीस ब्रागाचा डायस फ्लावियानो कितलेशे अरे कितलेशाच क्रिस्तांव फ्रीडम फायटरांनी आपली जीण सोंपयली आमच्या मुक्ती खातीर कित्याक कित्याक कारण ते पोर्तुगीज क्रिस्तांव हिंदू सगळ्यांकूच त्रास करताले हे साधे कशा लक्षात येणार तुमच्या सर टीव्ही पुन्हा मेनेजीस ब्रागाचा गेले तुमच्या सगळे फुकट केले हे नवे पोर्तुगीज जन्माक आले त्यांना तुम्ही धावले हेंका कोण धावले अरे पोर्तुगीजा विरुद्ध पहिलो बंड केल्लो फादर पिंटोन आणि फादराच्या 15 साथीदारांक भर रस्त्यार त्या पोर्तुगीजांनी मारून उडयल्ले त्यांच्यानी त्या वेळार बलिदान दिल्लेच पण आयच्या दिसा सुद्धा मार्क क्रास्तो क्लिफ डिसोजा सारखे आमचे गोंयकार भाव आमच्या देशाची सेवा करतात इंडियन आर्मीन आम्ही खुशाल उरचे म्हणून अरे मात तरी अक्कल आसा रे तुमका आता आमचे मूळ गायता पोर्तुगालाचे अरे ज्या राज्यात ज्या देशात तुम्ही राहता त्याचा अभिमान बाळगूपा शिकारे हे तुम्ही जे अशा वागतात बरे त्या लागून त्यांचा आत्मबल तळमळीत असतो त्यांच्यानी आमका मुक्ती दिली पण त्यांच्या आत्म्यात अजून मुक्ती मिळून ना हा उतरांनी सांगल्यार तुमच्या तकलेन वचन असले म्हणून करून दाखवचे पडले अरे आमच्या इंडियेक तुम्ही रिस्पेक्ट दिनात निदान फ्रीडम फायटरांच्या बलिदानाक तरी रिस्पेक्ट दियात हे बाब आमकां आमगे एकसूट कवली रे आज तरी आमकां सोडय खरेंच तुझी गाठ रोड सोडयल्या तुम्ही वचपाक शकता म्हाका तुमचा त्रास करपाचो नासलो फक्त इतली जाणीव करून घेवंक जाय आसली की त्या पोर्तुगीजांनी आमच्या गोंयकारांक कितले त्रास दिल्ले वन्स अपॉन अ टायम इन गोवा